Good morning, good morning. I was driving through Panjim and I met the president of Aam Aadmi Party. So I like to ask him a few questions about Panjim since Valmiki Naik has been designated the AAP candidate in Panjim. Mr. Elvis, I like to ask you a few questions. What are you going to do about the flooding of Panjim? Every time and again they are talking about highly fangled smart city. अरे लोकांक भायर कहे सोदतले ते सांग रे बाबा मातशे. व्हेरी रेलेवंट क्वेश्चन. पहिलेच क्वेश्चन जे विचारला फ्लडिंग आनीक हालींच ते न्यूजान आसले फ्लडिंग. तो मेयर आमचो उदय मडकयकर म्हणटा आपूण रिस्पॉन्सिबल ना फ्लडिंग जालें जाल्यार. कोण रिस्पॉन्सिबल? कमिशनर रिस्पॉन्सिबल. अरे कमिशनर रिस्पॉन्सिबल काय मेयर रिस्पॉन्सिबल? लोकांक कित्याक भोगपाचें? सी, फ्लडिंग इज अ रियल इश्यू इन पेंजीम. आज पर्यंत इतल्यो एजन्सीज पणजेचेर काम करता. एक म्युनिसिपालिटी आसा, एक GSIDC म्हणून आसा, एक PWD म्हणून आसा. तितून कोण फोंडटा, कोण येता, कोण आपल्यो वायरी घालता, कोण आपले केबल घालता, कोण कितें करता. उजव्या हातीक खबर ना दाव हात कितें करता तो, दाव्या हातीक खबर ना उजवो हात कितें करता तो. इन द बार्गेन हू सफर्स इज द सिटीजन ऑफ पेंजीम सफर्स. फ्लडिंग स्ट्रॅटेजी कशी फ्लडिंग मिटिगेट करपाचें, कशें करपाचें, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब. पूण हांकां पॉलिटिकल विलूच ना, हांकां कांय करपाचें ना. म्हणून आतां कित्याक वाल्मिकी सारको मनीस जो आतां मुखार काडला, ही इज अ क्वॉलिफायड पोस्ट ग्रॅज्युएट सिव्हिल इंजिनियर. तो ताचें कितें आसा ज्ञान आसा तें उजार करून, आमचें कितें एक्सपिरियन्स आसा तें उजार करून आमी हितूंतल्यान एक सोल्युशन काडून भायर सरोंक शकतले. आज लोकांनी विचार करपाची गरज आहा. एकमेकाचेर घालचे परस सगळे एकठांय येवया आनी करून उडोवया मरे. आम आदमी म्हणटा ते आम आदमीचें वेलफेअर आमकां पयलें जाय. कॉमन मॅनाचें वेलफेअर आमी पळोवपाक येयल्या. सगळे एकठांय येवया आनी करून उडोवया. हेजेर तेजेर घालून आनी कितले दीस काडटले आमी ही सगळीं फोटिंगपणां करून. फ्लडिंग इश्यू इज देर, इट हॅज टू बी सॉल्व्ड. Okay. I want to ask you another thing. काँग्रेस आणि BJP सारको सॉलिड गठबंधन केला गोंयान. ही नरेंद्र मोदी खबर ना आणि राहुल गांधीकी खबर ना. कोण काँग्रेसाचो आणि कोण BJPचो कांयच सजमना. आता लोकांक लागून कितेंय सांगतात ते बाबूश असलो तसलो म्हणटात. द फॅक्ट इज बाबूश, द काँग्रेस कॅन्डिडेट, हॅज गिवन अ क्लियर ओपन स्टेटमेंट that within 100 days he is going to take out the casinos. What do you really feel? Is this man going to succeed despite all this mafia to take out the casinos within 100 days from Mandovi River? सी, 100 days म्हणटा ते मरे, दीस इज नथींग न्यू. 100 इज अ सेंच्युरी, क्रिकेटान सेंच्युरी. हे 100 days गव्हर्नन्स अशें करून आमी आयकत येयल्या. जायते फाटीं जर वचत, पर्रीकरूय तेंच म्हणटालो 100 days गार्बेज काडपाक, 100 days हें करपाक. ते 100 days केन्ना जाल्या? ते जाता कितें? सेंच्युरी मारतलो म्हणटा सगळे. बॅट घेवन गेल्या उपरांत ते केन्ना 0चेरूच भायर पडटा, केन्ना 80-90चेरूय भायर पडूंक शकता. ते सेंच्युरी मारूंक पावपा सारके हे मनीस न्हय. काजिनोचो जर विशय विचारीत, हें लोकांक दिसता तशें ना. काजिनो भितरल्यान डीप रुटीड पळय कितें गडबेंगल आसा तें लोकांचे मुखार केन्ना येवचें ना. आतां तें म्हणपाक सोंपें 100 days भितर काडटलो. खरेंच काडटलो आसल्यार पर्रीकर काडून वयतलो आसलो. जो मशाल रॅली घेवन व्हडली डेमॉन्स्ट्रेशन करून थंय आपूण हें करतलो तें करतलो. 2012चें इलेक्शन तो तेजेरूच जिखलोलो. त्या धोरणाचेर चड करून जिखलोलो. काडल्यो अजून आसा मरे थंय. ज्या पयल्यो बोटी ज्यो काँग्रेसीन हाडलेल्यो कजिनो वेसल्स, ते फॉर एक्झाम्पल एक ट्रॉलर कसो धाकटो ट्रॉलर हाडलेलो. BJPन ते ट्रॉलरूय काडूंक ना. BJPन ते ट्रॉलर अशे सायडीन दवरले आनी ताज्या जाग्यार व्हडल्यो पॅसेंजर शीप हाडल्यो. आज तेजी कॅपॅसिटी पळय. आज येदी व्हडल्यो जायराती आहा पेपराचेर, बीग एडवर्टिजमेंट्स, ग्रँड ओपनिंग, बिग डॅडीच्या फाटल्यान तुवें आनीक बीग ममी लायल्या. हें कांय म्हाका जाल्यार हितून कांय दिसना. एनी ट्रूथ इन दीस. 100 days जें म्हणल्यार बरें आहा, म्हणपाक इजी, काडपाक डिफिकल्ट. सगळ्यांक ते घट धरून आहा. आनी मेजर हे पॉलिटिकल पार्टयांक जे येता कितें तें तितूंतल्यान येता अशें आमी पयलां आयकलां. हितून कांय व्हडलो दुबाव ना. काजिनो काडपाक हांकां विलूय ना. हें फक्त एक शो. हो पयलो पर्रीकरान केलो आनी आतां काँग्रेस सांगता. काँग्रेसीन हाडल्यो, पर्रीकरान पोसल्यो
बीजेपीन पोसल्यो त्यो बोटी थंय दवरपाक तेंच्या दोगांचे भितर तुमी सांगला तशें बरें गठबंधन आसा. Another thing I read in the papers today, an issue of toilets in Altin. Panjim was one of the best designed cities in Asia. Huh? And we know our history and we cannot deny our history. Huh? We cannot change history books. What is with Altin and the toilet scenario, and why all of a sudden are toilets needed in Altin? Can you explain to me that? You said rightly Panjim was the best designed city in Asia. तुम्ही म्हटलं ते Panjim घडोवपी लोक, those people of that time, they themselves were well designed. Today who are at the helm of affairs, आज जे पळय कोण चलयता तेंचो डिझायन कितें आनी कसो तो आमकां खबर ना. आय डोंट थिंक दे आर वेल डिझायन. ते कशें तांकां कोणें डिझायन केलें ते सगळ्या मनशांचेर आसा. आतांचे मनीस तांकां पयलो डिझायनूच ना जाल्यार सिटीचो डिझायन कशें सांबाळटले. हो डिझायन जर सांबाळटले जाल्यार बरे डिझायनाचे मनीस थंय आसपाक जाय, आनी बरे डिझायनाचे मनीस आमकां दिसना. तुमी सांगला तशें काँग्रेस आनी बीजेपी, राहुल गांधी खबर ना म्हणटा तुमी, आनी हेका नरेंद्र मोदीकूय खबर ना. गोंयांत तेंचें स्ट्रॉंग गठबंधन आसा. आज कोण काँग्रेस, तुमीच सांगला, आज कोण काँग्रेस आनी आज कोण बीजेपी, फाल्यां कोण काँग्रेस आनी फाल्यां कोण बीजेपी, ती आमकां थाव मेळना तेजो. ताका लागून ही सगळी प्रॉब्लेमां जाता. आल्तीनचो जर प्रॉब्लेम घेतलो, ही स्मार्ट सिटी पळय म्हणटा, हितून स्मार्टनेस कांय ना. हे लोक करपी जे आसा ते स्मार्ट ना. पयलीं लोक स्मार्ट आसपाक जाय. ते स्मार्ट आसल्यारूच कितें तरी स्मार्टनेस दिसतली रस्त्यार. आल्तीन सारके जाग्यार आज इतल्या वर्सां भितर सुद्दां टॉयलेट ना जर लोकांक, जाल्यार कसली स्मार्टनेसाची खबर उलयता आमी. इट इज शेमफूल. वयता तुमी गोंया भितर, हांव लोकसभा इलेक्शन झगडटालो, एकूच उदाहरण दिता. देर इज अ प्लेस कॉल्ड पारीकट्टे इन खोला आगोंदा इन काणकोण तालुका. That village was adopted as a model village by the MP Narendra Sawoykar under some scheme, some mission of the parliament. ती मॉडेल विलेज अडॉप्ट करून सुद्दां पारीकट्ट्यान आज आख्ख्या विलेजीन एकूय टॉयलेट ना. सी द आयरनी ऑफ दीस होल थिंग. हे फक्त फोटोन दीस काडपाचे हेंच चल्लां आनी कांय बरेंपण ना. हे काँग्रेस आनी दोगूय बीजेपी एकामेका भितर पावर शेअर करून दीस काडल्या. 40 वर्सां जालीं, कोणाक बरो फुडार दिवंक ना. हे आज लोकां मुखार आसा. Another issue, Santinez Creek. खुबश्यो बोबो मारल्यो पणजेकारांनी. Armando Gonçalves, Dr. Lily, Jack Sequeira's daughter, Patricia Pinto, a lot of people shouted, screamed. मागीर कसली बोट हाडली साफ करपाक. सुरेंद्र फुडतादोक पासून तुमी हाला उडयलो ते हितून न्हंयेन, कुसलेल्या न्हंयेन. What is with the Santinez Creek? Why is there noise every time? Why do these people hide after making a big noise? Why is there no concerted effort to clean up the Santinez Creek with so much of money flowing around? You took some names that these people have been shouting regarding the Santinez Creek, and that is correct. They can continue to shout. कांय जावपाचें ना, कांय बरेपण अशें दिसपाचें ना. देर हॅज टू बी अ स्ट्रॉंग विल. एगेन आय एम कमिंग बॅक टू दीस पॉयंट की फॉर 25 years, लॉंग इयर्स, चीफ मिनिस्टर लाभलेली पार्टी बीजेपी हांगा राज्य चलोवन आयल्या आनी आजून कांयच जावंक ना. सुरेंद्र फुडतात आपले भशेन एक कितें तरी बरें इंटेंशन घेवन गेल्लो, पूण अनफॉर्च्युनेटली पडलो, ते घाणीनूच पडलो. आनी सगळे कोण ताका हात घालता ते म्हाका दिसता घाणीनूच पडटा. एक ताका वील जायना अशें कांय ना. वी डोंट हॅव टू गो टू फार. गार्बेजाचो प्रॉब्लेम कित्याक उलयना तुमी? वी डोंट हॅव टू गो टू फार. गार्बेज हँडल करपाक 25-30 जाणां घेवन, डेलिगेशन घेवन ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली अशें भोंवडावन हाडपी बीजेपी सरकार तेन्नाचो. आज गार्बेज कमी जाली, आज गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व जालो, आनीक दोंगर वाडले. थंय तो विजय सरदेसाय आतां काल परतो संसडार वचून कालच गार्बेज जनरेट जाल्या सारकें. गार्बेज सॉल्व जायना, हें जायना, तें जायना. तो सरकारानूच आसा 2.5 वर्सां. यू जस्ट कंपेर इट विथ आम आदमी पार्टी. हांव तितून चड वचना. वी आर ऑन पेंजीम इश्यूज. आम आदमी पार्टीचो सरकार कशें चलता तांकां जाय जाल्यार आमी व्हरून दाखयता एक टूर करून. बट वॉट आय एम सेईंग इज सांतिनेझ नाला हॅज टू बी रिजुवेनेटेड. एवरीबडी सेज दॅट. लायफ हाडपाक जाय परतें. आज नुस्तें सुद्दां ना तितून, मेलें. कित्याक ताका ताजो BOD COD पळय म्हणटा, दॅट हॅज गॉन
बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट्स. हें केन्ना जातलें? बरे इंटेन्शनाचे जर मनीस आयले, बरे इंटेन्शनाची जर पार्टी आयली जाल्यारूच हें प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. ह्या सगळ्या पणजेकारांक कळपाक जाय आनी तांकां जर कळ्ळें जाल्यार ह्या इलेक्शनाक तितून फरक येवपाक शकता. सम टायम बॅक बांदोडकार स्टेडियम तुम्ही मोडून उडयलो. यू कीप क्लेमिंग फुटबॉल फुटबॉल फिश फेणी अँड फुटबॉल. फेणयेचें पडलां पाड, सगळे दोंगर कातरले. फिशाचें कितें जालां तें फॉर्मालीन तें तुमी जाणान आनी कोण लायता तेंय जाणान तुमी. नाव वॉट इज विथ द फुटबॉल अँड द स्टेडियम बांदोडकार स्टेडियम इन कंपाल? बांदोडकर स्टेडियम कसो मोडलो तो हांव मातसो तुमकां सांगता. 2004 जेन्ना पयली इफी लेट मनोहर पर्रीकरान पणजेन हाडली, एक ताजें इंटेन्शन आसलें कितें तरी बरें अशें दिसता म्हाका, की तो मोडपाचो, थंय पार्किंग स्पेस करपाची आनीक दुसरे कडेन बांदपाचो. आतां कांपाल परेड ग्रावंड आसा तें. लोकांनी ताजे कडेन प्रश्न मांडले, ताणें सांगलें आय वील डू इट. मागीर ताचें सरकार गेलें. फॉर 7 years काँग्रेस रूल्ड, दे डिडंट डू एनीथींग. परतो जेन्ना 2012 वेन ही केम टू होल्ड द रेंज, आय टूक द इनिशिएटीव एंड वेंट टू हिम. हांवें सांगलें ताका ग्रावंड जावपाकूच जाय, बरो ग्रावंड जावपाक जाय. ताणें इतलेंच सजेशन दिल्लें म्हाका, चड व्हडली कॅपॅसिटी जावची न्हू कित्याक हांगा कंजेशन जातलें. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक बरो डिजायन करून आतां पळय परेड ग्रावंड आसा थंय तो ग्रावंड करपाक घेतलो. हांवें गोवा अर्बन स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीचो हांव जेन्ना इन्चार्ज आसलो तेन्ना आमी हो इनिशिएटीव घेतलो. हांव जेएफएनूय आसलो आनी ताणें म्हाका ग्रीन सिग्नल दिलें आनी आमी फुडें गेले. टेंडर काडल्या उपरांत ती पळयलें जाल्यार व्हडले गार्बेजाचे व्हडले हिप्स ऑफ गार्बेज वर पूट बाय द CCP. तेय आमी CCP कॉन्फिडन्सान घेवन तेय काडले, गार्बेज काडून उडयली. आनी 27 crore आमी टेंडर दिलो. फायलींग आसलें ताका. इट्स अ सॉफ्ट सॉयल. हें इतलें करून सुद्दां मागीर हांव गेलो त्या डिपार्टमेंटांतल्यान, हांव भायर सरलो. तें आज कित्याक जावना तें आतांच्या सरकारान सांगचें. हें पणजेकारांक परतो ग्रावंड कित्याक अवेलेबल करूंक ना? आज तुमी 25 वर्सां राज करता मरे. वाय यू कॅनॉट डू इट? वॉट इज द रिजन दॅट प्रिव्हेंट्स यू? सो एज यू रायटली सेड, आय एप्रिशिएट यू. यू सेड फिश, ते फॉर्मालिनान गेले. फेणी म्हणटा ती आज सगळी अडल्ट्रेटेड आनी फुटबॉल उरलेले तेंय ते काबार करून उडयता. सो फायनली हें गोंयकारपण कितें उरलें तें म्हाकाच खबर ना. एकटो गोंयकारपण म्हणटा, पूण तें सगळें सुडो गोंयकारपण सगळ्यांक खबर आसा कसलें गोंयकारपण. सो फुटबॉलूय तें आतां पणजेकारांक जर जाय जाल्यार ताणें परतो बरे इंटेन्शनाच्या मनशांक हाडपाची गरज आसा. I want to ask, I saw an article in the paper, Mr. Vijay Sardesai. He was singing songs and abusing Mr. Parrikar. गेलो, तेजेत बारी गेलो, सरकार गेलो. आत्ता for गोंयकारपण, I believe he wants to weaponize the youth. Baba, Vijay Sardesai, what do you want to weaponize the youth? We are already frustrated and ready to kill anybody, all the youth. What weaponization do you want to give the youth instead of jobs and something decent? Yeah? Can you shed some light on that, Elvis? What is this guy talking about weapons and youth while we are frustrated? It is little surprising, but at the same time not so surprising. Impulsively तो कितें करता असल्यो गोश्टी. आतां वेपनायज म्हणल्यार ताच्या मनान कोयती लोकांच्या हातान दिवपाची, काय सुरी हातान दिवपाची, काय शास्त्र हातान दिवपाचें, काय अशें रिवॉल्वर हातान दिवपाचें, पिस्टॉल हातान दिवपाचें तें काय ताणें स्पश्ट करूंक ना. पूण ताणें एक कितें दाखयलां, वेपन म्हणल्यार हाताचोय वेपन आसूंक शकता. ज्या दिसाक ताणें चीफ ऑफिसराचेर अशें हात मारून ताजो मोबायलूच उडयलो तर तो एक वेळा तें कितें तरी सांगूंक सोदता आसतलो. बट दॅट इज नॉट द इशू. वेपनायज कितें वेपनायज करतलो? अरे भुरग्यांक आज कितें तरी बरें शिक्षण जाय, भुरग्यांक कितें तरी बरे जॉब्स जाय. अंडरवर्ल्ड पळय जेन्ना एक्टीव आसलो मुंबयन, ताकाय खबर आसतली ती. इन द 90s, 80s, 90s अशे खुबशे कोंकणांतले भुरगे व्हरून ते अंडरवर्ल्ड तांकां पोशी आनी तांकां वेपनायज करी. तेंच्या हातान शस्त्र दी, तेंच्या हातान आर्मां दी आनी मागीर तुमकां आयकूंक मेळटालें आज इसको उडाया, कल उसको उडाया, कल इसको सुपारी दिया, उसको सुपारी दिया अशे दीस चलताले. आज ते भुरगे गेले, तांचो फुडारूच सोंपलो, ते मेले. अशे भुरगे कोण उरोंक ना. तर वायलन्स हें तुमी जर एडवोकेट करता आनी भुरग्यांक सांगता की तुमी हाथेरां घेया, दीस इज हायली डिप्लोरेबल. हितून आनी प्रश्नूच येना. डिप्लोरेबल मिन्स यू डोंट नो वॉट यू आर सेईंग. सेकंडली
तो रुलींग पार्टीन आज रुलींग गव्हर्मेंटान आसा. रुलींग गव्हर्मेंट सडनली ऑपोजिशन जाय तेन्ना जावंक शकना. whom are you targeting? You are part of the government. If you are part of the government and तुजे कडेन जर हे प्रश्न सुटावे जायना, then you have no right to be there. You cannot behave as a opposition suddenly and suddenly आपण सरकारान आसा म्हणून तूं कोणाक टार्गेट करता, कोणाक सांगता वेपनायज करतलो म्हणून. हांव तुका चॅलेंज दिता, खंयचो भुरगो तुज्या फाटल्यान येवन एक कोयती हातान घेवन किंवा आर्म हातान घेवन उबो रावता जाल्यार पळोवया, खंयचे पेरंट्स ह्या भुरग्यांक धाडटा जाल्यार पळोवया. अरे आज आवय बापायक जाय आपलो भुरगो बरो शिकलेलो, आपलें भुरगें बरें शिकलेलें, खंय तरी बरें जॉबाक गेल्लें नाल्यार खंयचे तरी बरें बिझनसान गेल्लें, कित्याक लायफ दिवपाक जाय न्हू भुरग्यांक. भुरग्यांक हत्यारां दिवन क्रिमिनल करून तांकां भितर उडोवन तुमी मागीर बरें भायर जगतले मरे, त्या लोकांनी भितर कित्याक आपलें आयुश्य घालोवपाचें. सो म्हाका दिसता आय डोंट नो वॉट इंटेंशन ही हॅज सेड इट, बट आय गिव हिम लिटल बेनिफीट ऑफ डावट. ही मस्ट हॅव सेड हत्यारां म्हणल्यार अशें म्हणजे हात चलोवपाची हत्यारां. आय एम शुअर इट कॅनॉट बी वेपन्स बिकॉज इट वील बी एन ऑफेन्स अंडर द लॉ. Well, we don't have much time. Thanks for answering these few questions. And I appeal to all the Panjim voters. First, please think not of yourselves, but of the future and of your children. इतकी वर्सां तुमी काढली, कांयच इम्प्रूव जावंक ना. गठबंधनूच केलो, तूं इकडे बस हांव तिकडे बसता, हांव इकडे बसता तूं तिकडे बस. You have seen these natka and you have seen this tiyat from both the parties. Choose wisely this time. There is another option. Mr. Valmiki Naik, he is a Shanti man and not stupidly Kranti man. Try and vote for AAP.